आझादी का अमृतकाल मनयता आसतना आज डॉक्टर टी.बी. कुन्हा क्रिस्तांव ब्रगांजा कुन्हा हांची डेथ एनिवर्सरी. म्हाका दिसता गोंयाक राष्ट्रवादा कडेन व्हरपी आनी गोंयाक भारतीय राष्ट्रवादा कडेन जोडून घेवपी सगळ्यात महानायक जर कोण आशिल्ले आसत जाल्यार डॉक्टर टी.बी. कुन्हा. म्हणजे आमी पळयता की तांचो सक्रीय सहभाग म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामांतलो आसतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामांतलो आसतलो. ह्या गोंयच्या इतिहासांत तो केन्नाच विसरलो वयचो ना आनी खरोखरूच आज तांकां आदरांजली दिता आसतना समेस्त गोंयकारांच्या वतीन श्रद्धांजली दिता आसतना ह्या अमृत कालाच्या निमित्तान डॉक्टर टी.बी. कुन्हा हांकां हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता. आनी परत एकदां म्हणजे द फादर ऑफ नॅशनलिजम, द गोवन फादर ऑफ नॅशनलिजम असो जेंचो उल्लेख केलो वता त्या डॉक्टर टी.बी. कुन्हा हांकां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन हांव तांकां आदरांजली दिता. तांचें कार्य हें सदोदीत गोंयकारांच्या स्मरणार्थ उरचें, भावी पिढीच्या स्मरणार्थ उरचें हाच्या खातीर सरकारा कडल्यान सातत्यान कार्य केलें वयतलें. आनी विशेश करून ह्या आझादी का अमृत महोत्सव ह्या वर्साच्या निमित्तान अशे जे सगळे फ्रिडम फायटर्स आसा, आमी जशें म्हटलां की शाळेक तांची नांवां दितले, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम जेणे करून आमच्यो स्मृती परत एकदां जाग्यो जावपाक जाय आनी आमकां नॅशनलिजमा कडेन नवीन पिळगेक जोडून घेवपा खातीर विविध कार्यक्रम हे सातत्यान गोंय सरकारच्या वतीन केले वयतले.